आम्ही असा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीच्या भायर तुमकां कांय मिनटां पयलीं अपडेट दिल्ली की इंटरोगेशन चालू आसा पूजा शर्माचें. पूजा शर्मा कोण तर आसगांव हांगासर जे बेकायदेशीर घर मोडतोड प्रकरण जाल्लें, जे गाजलेलें, तितून जे मुख्य संशयीत आरोपी म्हणटा ते पूजा शर्मा हिका आयज क्रायम ब्रांचीन हाडलेलें इंटरोगेशन करपाक सकाळी 10:30 वरांचेर ती पावल्ली आणि 10:30 वरांच्या पावल्या उपरांत तिची जवळपास 1:30-1:45 जायसर आतां इंटरोगेशन चालू आसलें. आत्ता आमकां अशी खबर कळ्ळ्या की पूजा शर्मा हांगासून भायर सरून गेली. खरें म्हणल्यार येतना ती वेगळ्या गाडयेन येयल्ली आनी आतां वेगळ्या गाडयेन भायर सरल्या अशें आमकां गजाल कळयलेली आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही जी 3:30-4 वरांच्या जी इन्वेस्टिगेशन केली त्या इन्वेस्टिगेशनान कितें भायर सरलां हें आजून आमकां कळोंक ना. आमी पूजा शर्माक मदीं क्वेश्चन विचारपाचो प्रयत्न केल्लो, ताका विचारपाचें की तुजें कितें इनवॉल्वमेंट आहा, पूण ती कांयच उलोवंक ना मिडिया कडेन. ती येयली तशीच तोंड धांपून इन्वेस्टिगेशनाक गेली आनी जवळपास 10:30 वरांच्यान आतां 2 जायत येयल्यात. ती 3:30-4 वरांची इन्वेस्टिगेशन ती चालू आसली आनी आतां आमकां अशी खबर कळटा की पूजा शर्मा ही आज क्रायम ब्रांचासून भायर गेल्लेली आसा. परत एकदां आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणल्यार ह्या केसी खातीर तिका परत एकदां क्रायम ब्रांचान आपयले वतले. डेट अजून कळोंक ना, पूण जेन्ना गरज लागतली तिका परत तिका आपयले वतले आनी ह्या आसगांव घर मोडतोड प्रकरण जे आसा बेकायदेशीर तितून जी मुख्य संशयीत आसा पूजा शर्मा ही परत एकदां क्रायम ब्रांची फुड्यान हजर जावपाची शक्यता अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या सुत्रां कडसून. सो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतक टी.